म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, ह्या पवित्र सक्रामेंतांत हाजर आसच्या स्वादीक जेजूक येया सांगता नमान करया, सांगता ताची स्तुती करुया, गितां गायन आनी ताका वाखाणुया. ह्या स्वादीक सक्रामेंतांत हाजर आसच्या म्हज्या सुम्या आनी म्हज्या देवा, तूं खरोच ह्या पवित्र सक्रामेंतांत हाजर आसय म्हूण हांव तिरपात येतां. म्हज्या काळजाच्या गुंडेत हांव तुका नमस्कार करतां. अर्गां होगळपाच्या बोगणांनी बरोवन तुका आराधन करतां, तुका हरसितां, तुका दिनवासतां. देव तूं किरकोळ तरी मनीस जावन ह्या संवसारी तूं जल्मलय. पाताक एक मात्र सांडून तो आमचे बरेच जियेलोय. स्वादीक जेजू, तूं ह्या पवित्र सक्रामेंतांत उंड्या रुपी हजर आसाय. आमच्या मदें तूं हजर आसाय. म्हज्या मोगाळा जेजू, आमच्या दिसपडत्या जिवितांत तूं आमच्या सांगात राव. तुजें हजरपण मोरयेक आनी शिसांक धैर्य दिलें. तुजें हजरपण आमच्या जिवितांतय आमकां धैर्य दिता. मोगाची आमकां सांडून गेल्ल्या वेळार तुमचो आमकां बुजयताय. आमच्या सांगात राव जेजू. मोगाची आमकां दुखयल्ल्या वेळार तुमचो आमची दुखां पुसताय. सक्रामेंतांतल्या स्वादीक जेजू, आमच्या काळजान तूं वस्ती कर, आमचें तें तूं बिडार कर. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या पवित्र सक्रामेंतांत जेजू ह्या पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसा. येया ताचो उपकार पावोवया, आराधन करया, गितां गायनाने ताका वर्णया.
म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, एक घडीभर आमी आमचे दोळे धांपया. सक्रामेंतांतल्या स्वादीक जेजू तें आमी मौनपणी मागया. जेजू आमचे मागणे आयकता. जें कितें आमी मागूंक आशेता तें पयलेंच तो जाणा. तरी आमच्या भावार्थाच्या नदरेन तें आमी उसारया मौनपणी. पवित्र सक्रामेंतांतलो जेजू तें आमकां लाभोशें करता. अर्गान तुका सुमया जेजू, होगळाप तुका सुमया जेजू, स्तुती तुका सुमया जेजू, वंदन तुका सुमया जेजू, जय जय तुका सुमया जेजू, होसाना तुका सुमया जेजू, हालेलुया तुका सुमया जेजू. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, शांतीचो कुंवर गवळी जेजू क्रिस्त खालतो जावन ह्या संवसारी आख्या परचेक आपणाकच बलिदान कशें समर्पिलो. हर एका येवकरिस्तान तो आपणाकच आमकां बली करून दिता. ह्या पवित्र सक्रामेंतांत तो आमकां ताचें हजरपण दाखोवन आसा. देवान बसयलो इस्रायल प्रजा बॅबिलोनच्या बंदडेंत कश्टतना ताच्या जिवितान निराशा दूख भोगतना ती कसलोन फसलोन पडतात. आपल्या जिविताचो शेवटो आनी जिनोस सुकें जाता. तांच्या जिवितान विघ्नां अनवरां आयिल्ल्या वेळार ती शेवटतात. थंयसर राय तांकां उज्यांत आनी विविध राय तांकां कश्टतना ती देवाचो मात्र उगडास करतात. देवान तांकां राखून व्हेल्ल्या खातीर ती स्तुती गायनांनी ताका होगोळसितात. नोवाक आनी ताच्या कुटुंबाक बुर्तुगोलाथावन देवान राखून व्हेल्ल्या खातीर नोवाचें सगळें कुटुंब देवाक हर्सून गायता. नेबुकदनेझर राय दानियेल आनी ताच्या सांगत्यांक शद्रक मेशक अबेदनेगो तांकां उज्यांत लासता आसतना उज्यांत उडयत आसतना ती संरक्षीत आसतात. कित्याक त्या उज्यांत ती शद्रक मेशक अबेदनेगो देवाची स्तुती करतात. आमच्या जिणयेन सबारपटी उज्या बरी आमकां कश्ट येवंक पुरो सोसूंक कस जाता. आमच्या जिणयेन सबारपटी आवड येवंक पुरो कश्टाचें आवड अडचणेचें आवड. सक्रामेंतांतलो जेजू आमकां सर्व उज्यांतलें आवरांतलें जिणये कश्टांतलें आमकां राखून व्हरता. आमचो भावार्थ सुमयातें चडया. आमी बापाक उलो मारया. निन्न प्रीति एस्तो एस्तो मधुरा. गवया आमी. निन्न प्रीति सर्वोश्यामी एस्तो एस्तो मधुरा. निन्न प्रीति एस्तो एस्तो मधुरा. ತಂದೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೀತಿ, ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೀತಿ. ಓ ತಂದೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೀತಿ, ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೀತಿ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟೋ
ಎಷ್ಟೋ ಮಧುರ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟೋ ಎಷ್ಟೋ ಮಧುರ. तुमची जवा बर्गा आणि होगलाप तुका सुमिया जेजो. सुमिया तू म्हजो देव देखून तू रायांचो राय देखून सुमी तू म्हजो धनी आनी राखवणदार देखून मोगळ्या जेजू पवी सभे तुज्या बावर्थान जिवंक आमकां कृपा लाभयल्ल्या खातीर दुलोप जेजू उंड्या रुपी आमच्या मदें आसाय देखून स्वादीक जेजू आमच्या फिरगजीचेर तुवें वतल्ल्या बेसांवा खातीर आमच्या कुटुंबाचेर तुवें वतल्ल्या भरपूर बेसांवा खातीर तुका आराधन करूंक आमकां सांगता हांगासर हाडल्या खातीर आमकां लौकीक शिक्षण दिवंक आमकां आमच्या वडिलांक तुवें नेमलेल्या खातीर जेजू संवसाराच्या उजवाडा जेजू शांतीच्या कुवारा जेजू रायांच्या राया जेजू सर पदवेदार धनिया जेजू आराम आनी अंत जावन आसच्या ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರೆಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷೆಯು ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ ಗವ್ಯಾಮಿ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು ಗವ್ಯ ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಯಾರು ಕಾಣದೆ ಅಳುವಾಗ ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರದಿಂದ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ ಹೊಸ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ ಸ್ಪರ್ಶವ ನೀಡಿದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದೆ
ಹೊಸ ದಾರಿಯ ತೋರಿದೆ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರೆಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ स्नेहिता. सर्व मी दिमी घालया. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, आतां आमी पातकांचे बोगसणे मागया. देवान आमकां ताच्याच सारक्यासन आनी स्वरुपायस जावन रचलो. हें आमकां पवित्र पुस्तकान वाचूंक मेळटा. आमी आयकल्या, वाचल्या. आमी हर एकल्यांनी देवा परी नितळ निर्मळ आसूंक जाय, पवित्र आसूंक जाय. पूण आमी तशें जावंक पाताक सोडिना. पवित्र जावंक पाताक आमकां पयस करता. देवाच्या पवित्रपणान वांटेली जावंक आमकां आपयल्या तरी पाताक आमकां आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान देवातोन आमकां पयस करता. आमच्या मनशा सैम वरवीं विविध बांदावळाक वळख जावन आमी पाताक आदारता. आमी आमकांच मेळे करता पवित्र करच्या बदलाक. आमी आमकांच होगडायता. पूण मोगासो जावन आसच्या देवान मनशाक कुसाडायेतावन रावोंक सोडूंक ना. पातकाचें बगसणें आपल्या पुता मरिफा तो फावो करता. प्रवाद्या मुखांत्र ताणें बगसणें दिला. जेजू मरिफात आख्या परचेक तो बगसणें दिला. मनशाचें मेळेपण, धड्डपण हुमटून काडूंक तो सकला. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या पवित्र वेळार आमी एक घडीभर आमची सर पातकां उगडासा काडया. सक्रामेंतांतल्या स्वादीक जेजूक समर्पया. पातकांचे दुखतन आमी मौनपणी बगसणें मागया. सबारपटी आमी पेल्याच्या जिवितांत बरी व्यक्ती जावच्या बदलाक आमी नश्टे मनीस जावन जियेल्या. पेल्या विरोध वायट उलयल्ल्या खातीर आमी बगसणें मागया. पेल्याच्या विरोध आमी द्वेश केल्ल्या खातीर आमी बगसणें मागया. सबारपटी आमच्या कुटुंबांत, आमच्या शेजारच्या घरांत, वाड्यांत आमी समाधान पाड करूंक आसूंक पुरो. आमच्या उलोवण्यांत, आमच्या नृत्यांत आमी पेल्याचे संतोष विबाडला आसूंक पुरो. बगसणें मागया. कुमो करच्या वेळार कुमो करिनासता फाटी सरल्या. रडतल्यांक बुजोवच्या बदलाक आणखी सर तांकां दुखयल्या. तर आमी बगसणें मागया. पेलो आमचे लागीं बगसणें मागून येता आसतना आमी परत आनी परत तूं बगसण्याक फावो न्हय म्हणल्या उतरान आमी ताका पयस केल्ल्या खातीर वा बगसणें दिनासतना आमी मौनपणी रावल्ल्या खातीर आमी जेजू लागीं बगसणें मागया. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत देवाक पयलो जागो दिवच्या बदलाक, पयलो मान दिवच्या बदलाक आमी पेल्याक दिल्ल्या खातीर वायट इश्टाघात करून देवासपणाक मागण्याक सडीत गमान दिनातल्या खातीर बगसणें मागया.
मोगाळ भाव भयणीनो आमी सुकून पडल्या आमच्या जिवितांत सबारपटी आमच्या आसक्तकायेंत आमच्या उणेपणा वरवीं ते सदांच घडून वेता तरी आमकां परत आनी परत एक अवकाश मेळटा पेल्याक बोगसूंक पेल्या ते बरो संबंद वाडोवंक स्वादीक सक्रामेंतांतल्या जेजू लागीं आमी मागया जेजू पेल्याक बोगसूंक म्हाका त्राण बोळ बरें मोन दी म्हाकाय तूं बोगशी जेजू पेल्या ते बरो संबंद वृद्धी करूंक म्हाका दृढ मोन दी जेजू जेजू जशें पाताक आदारल्या त्या स्त्रियेक तूं बक्षिलोय तशेंच पेल्याक बोगसूंक म्हाका बरें मोन दी जेजू बक्षी म्हाका सुमया म्हजी पातकां बोगस 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 गावया आमी सर्व सांगाता मेळोन बक्षी म्हाका सुमया म्हजी पातकां बोगस बक्षी म्हाका सुमया म्हजी पातकां बोगस काकूळ दाखय सुमया तुजी काकूळ दाखय सुमया तुजी काकूळ दाखय सुमया तुजी काकूळ दाखय सुमया तुजी काकूळ दाखय मोगाळा सुमया जेजू हो तोड वेळ तुज्या सांगतपणान करसूंक फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता आमची फिरगस तूं एकवटान भर आमचो क्रिस्ती बवार्थ तूं दृढ कर आम्हा सर्वांक तुज्या कृपेन भर आमची कुटुंबां तूं पवित्र कर राग मोसोर पयस कर शांती समाधान लागीं कर अशें आमच्या चलत्या जिवितांत तुज्या कृपे बेसांवांनी वाडोवंक ह्या तुज्या सक्रामेंतांतल्यान आमकां आशिर्वाद दी स्वादीक जेजू तुजे लागीं सरपडून आमी मागता आमचे क्रिस्ती जिवीत नवें कर आमचो भावार्थ दृढ कर आमचे फिरगस कुटाम तूं बलिश्ट कर आमचे समुदाय तूं चड आनी चड धैर्यान भर ही आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आतां आमी पवित्र सक्रामेंताचे आशिर्वाद जोडच्या खातीर पवित्र सक्रामेंताचें गीत गावया Hallelujah.
तुया ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जोची येताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक तुझे ऐकूंक आशेता सोम्या तुका घेवंक लालेता बेदी चलशी येवन तुज्या जेवणाक मागेता सोम्या तुजे न्हय हांवें कोणता सोम्या तुका मोगाळ भावा भयणीनो आयच्या ह्या नोवेनाच्या मिसा वेळी सर्व आमच्या तेसां पासत आमी भक्तीपणी भलायकी माया लागीं आमी मागून घेवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूंक मोगाच्यानो सतत हांव तुमकां सांगता जें कितें तुमी म्हज्या ह्या अति ल्हाना भावा मदल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें देवान आमकां ताच्या सारक्याची आनी स्वरुपाची करून रचला देखून आमी हेरांच्या गरजेक पावल्ल्या वेळार तांकां कुमोग केल्ल्या वेळार देवाच्या गरजेक पावल्ल्या बरी जाता कित्याक आमी सर देवाचीं भुरगीं ह्या दिशेन मरी आमकां आदर्श आज आमी मरी गरजेंत आसल्यांक कुमोग करून शिकयता म्हणलो संदेश नियाळ करता आनी आमच्या दानी पासत मागता मरियेन गर्भेस आसलेल्या एलिझाबेथीची भेट केली आनी तिका सांगात दिलो काना शाराच्या लग्नाच्या माटवांत मरियेन दाखयल्लो हुस्को विशेष तिचो आदर्श घेवन
आमी हेरांच्या गरजांक पावोवन पेल्याच्या सेवेंत वांटेली जावया. आज आमी आमच्या सर दानीचो उडास काडया. तांच्या बऱ्या मनाक देव 100 वांट्यांनी प्रतिफळ दिवं आनी सर आशिर्वादांनी बरो म्हूण मागया. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, मरी माय आमची माय. परजेक ती आपल्या पुताकच गरज म्हूण भोगल्लें देखून आपल्या पुताक मनशा कुळाच्या सडवणे पासत आमच्या गरजे पासत ती जल्म दिली, ती समर्पणी दिली. आमच्या चलत्या जिवितान जेन्ना आमी आमच्या माये लागीं मरये लागीं मागता, ती तिच्या पुता लागीं गरज आसल्या आमकां ससाय मागोवन धाडटा. ह्याच पातयेणेन आनी तेर बरवशान ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेता आसतना आमची पातकां आमी वळखून घेवया. आदारलेली सर्व आमची पातकां मोतीक उगडासा खाण सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता, मनान चिंतून मनान विसरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवाड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदां समकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो देवा लागीं विनंती करात. सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थया. देवा आमच्या सुरवंदरा,
भाग्यवंत आमकार मरी तुझे विश्वासी साकर या संवसारान बापाचे मिसां संपूर्णपणी ती या संवसारान जारी केली. जेजूच्या मोगान धरलेलो ओंकार बेस मानान लेखून आनी आमच्या हर एकल्याच्या बेसान आत्म्या कुडीचे निर्मळपण सांबाळूंक आमकां करपा दी म्हूण आमी विश्वासान मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या सहस्नाक. सांत पावलून कोरींतकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. इतलें मतींत व्हरा, जो कोण थोडेंच वोमता तो थोडेंच लुंवता. जो कोण दराळ वोमता तो दराळ लुंवता. हर एकलो आपणे काळजान निर्णय केल्ल्या प्रकार दिवं. रोडून म्हणल्यार बरी न्हय, सुरसुरेकर न्ही न्हय. कित्याक हास्त्या तोंडान दितलो देवाक मोगासो. तुमचे थंय सगळी देणी उदंड मापान आसाशी करची देवाक तांक आसा. अशें तुमकां सदांच गरजे पुरते सगळें आसून हर एक बऱ्या कामाक दिवंकी तुमचे लागीं सडीत आसतलें. पवित्र पुस्तकी बरयल्लें आसा, उदार हातान ताणें दुर्बळ्यांक वांटलें. ताचें दान धर्म ससनाक बाळता. वोमतेल्याक बी आनी खावप्याक उंडो मेळसो करता तो देव. दराळ मापान तुमचो बियाळोय सडयतलो आनी तुमच्या दाम धर्नाचो फळ वाडयतलो. देवाचे उतार हे. देवाचे वडुकार. सोम्या
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सवे असो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुम्या. मोइजेच्या नियमशास्त्र प्रकार तिच्या अशुद्धपणाचे दीस काबार जावन तिने नितळ जावन सो दीस आयलो. देखून ताणी बाळकाक जेरुसलेमाक हाडलो. प्रथम जल्मलो हर एक चेरको भुरगो सर्वेस्पराक समर्पूंक जाय अशें सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत बरोवन आसलेल्या कायद्या प्रकार त्या बाळकाक ताणी देवाक भेटोवंक जाय आसलो. त्या शिवाय सर्वेस्पराच्या शास्त्रांतच फर्मयलेल्या प्रमाणे एक जोड कवडे नाजाल्यार 2 पारव्यां पिलां ताणी बलिदान भेटोवंक जाय आसलें. त्या वेळार सिमियम नांवाचो एक मनीस जेरुसलेमांत येतलो. नितीवंत आनी देवबिरांतीचो मनीस तो. इस्रायेलाचे उदरगतेची तो वाट पळोवन आसलो आनी ताचे तें पवित्र आत्मो आसलो. सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळिल्ले करीत तो मोरचो ना म्हणून पवित्र आत्म्यान ताका खळीत केल्लें आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाल तो देवाळाक आयिल्लो. नियम शास्त्राची रीत पाळूंक जेजू बाळकाक ताची माय बाप भितर हाडून आयिल्ल्या वेळार सिमियोन त्या बाळकाक हातांत घेतलो आनी देवाची स्तुती गावन तो म्हणा लागलो, सर्वेस्परा, आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानान वचोंक दी, कित्याक तुजी बसवणी तुवें पाळ्ळी. म्हज्याच दोळ्यांनी तुजी सडवण हांवें देखली. सर्व परजां मुखार तुवें तयार केल्ली. दिवो अनभवत्यांक उजवाड दिवपी आनी महिमा तुजे परजे इस्रायेलाची. देवाचे उतारे शुभ. वखडी तुका क्रिस्ता. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्त ते म्हज्या भोव मोगाळ भावनो भयणीनो, आज नवें असो विशय जावन मरी गरजेवंत आसलेल्यांक कुमो करूंक शिकयता म्हूण आमी नियाळ करता. तर आयचो संदेश मरयेचें काळीज गरजेवंताक लालयता, मरी गरजेवंताक कुमो करता, तर आमचें काळीज गरजेवंता थंय लालेवं दी. आमी गरजेवंतांक कुमो करया. एका व्यक्तीच्या जिणेंत आवयचो पात्र भोव विशिश्ट आनी विशेष. आमी क्रिस्तवां दोगा आवयांचे जतनेन वाडोवन येता. पयल्यान जल्म दिल्ली संवसारी आवय, दुसऱ्यान जेजू लागीं वचोंक वाट दाखोवची मरी माय, आमची माय. जेजूक आपली आवय सर मनशा प्रास सर गरजेची जाली. हर एका आवय तें दिवचें, सोंसचें, भितरले भितर रडचें, भायले वार आसचें हें शेगूण आसा. आवय साबारपटी सोंसून वेता, आवय साबारपटी हांसून येची येता. ती कोणायकी उगडापें करिना काळजाचें गाय. म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, मरयेचें काळीज भोव मोगाचें काळीज. तें काळीज पेल्याच्या मोगान भरलेलें आनी तें काळीज पेल्या तें चड आकर्शीत जाल्लेलें. तिचें काळीज गरजेवंताक, सुस्कारतेल्यांक, आदार असो तेंको आशेतल्यांक आनी ससाय आवंडेतल्यांक तें काळीज तिणें समर्पिल्लें. मरी दुलोप काळजान भरलेली. मरयेचें काळीज एका रितीन आयस्कांत ह्या मॅग्नेटा बरी.
ते गरजेवंत ते मात्र चड आनी चड आकर्शीत जाताले आनी ओडटाले. मोरी गरजेवंताक कुमो करता. कशें? पयल्यान लुकाचो वांजेल अध्याय 1:30-9 मुंदरसून गर्भस्थ स्त्री एलिझाबेथीक मोरी कुमो करूंक येता. त्या एका गांवांत एलिझाबेथ गर्भस्थ जावन तिच्या भुरग्याक जल्म दिवंक ती तयारी करता आसतना तिका एका स्त्रियेची गरज पडटा. जुदाच्या त्या दोंगराळ प्रदेशांत एलिझाबेथ आसता आनी शहरांतल्यान मोरी जाणा जावन त्या दोंगराळ प्रदेशाक वता एलिझाबेथीक कुमो करूंक. कित्याक एलिझाबेथ त्या वेळार तिका गरजेची म्हूण भोगली. तिका संतोष करूंक, समाधान करूंक, तिच्या त्या गर्भस्थ वेळार तिका कुमो करूंक आनी तशेंच तिची सेवा करूंक मोरी त्या जुदाच्या दोंगराळ सुवातेक वेता. मोरी एलिझाबेथीची भेट करता, तिका संतोष जाता, तिची सेवा करता. अशें गरजेंत आसलेल्या एलिझाबेथीक मोरी कुमकेचे व्यक्ती जावन पावता. दुसऱ्यान जुआमचे वांजेल अध्याय 2:1-12 पर्यंत काना शहराचे गडीत. गलिलियाच्या काना शहराच्या त्या लग्न मटवांत जेजूक ताच्या आवय मरियेक आनी शिसांक आपोवणें आसलें. तें एक लग्नाचें संभ्रमीक जेवणाचो वेळ आनी त्या वेळार त्या काळार जेवण वायना सवें आराम जावन आखेर जातालें. जेजू मरी शिस थंयसर पावतस जेवण आराम जालें. वायनाचो उणेपण पडटा, घरचो यजमान घुस्पडटा, कलबूल जाता. घरचो खबरदारी जेजू लागीं येवन विचारूंक तो इल्लो खावूच येता. देखून तो मरये लागीं येता. मरी सगळे परिस्थिती जाणा जाता. गरज कितें लग्न मटवान त्या वेळार? वायन. आतां हांगासर मोरी आपल्या पुता लागीं येता. पुता, जें कितें तें मागतात तें लाबोशें कर. आनी अशें ती शिसांक आपयता. तो कितें सांगता तें तुमी आयका. अशें मोरी गरजेवंताक कुमकेक पावता आनी मोरी गरजेवंताचे सर्व गरजां जाणा जावन ती फावो करता. म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, जेजूच्या फाटल्या उदारांक मोरी कुमो करता. जेजूच्या मरणा उपरांत ताचे शीस कंगाल जावन निराशी जातात. त्या दाळा जेजूचो मोग तांकां जाय म्हूण मोरयेक भोगता. जेजूचेंच सांगातपण तांकां जाय म्हूण मोरयेक भोगता. देखून गरजेवंत शिसांक गरज आसलें मोग दिता. गरजेवंत शिसांक गरज आसलें सांगातपणी ती दिता. जेजूच सर्वस्व जाल्लो शिसांक, पण त्या उपरांत मोरी जाली सर्वस्व शिसांक. कुर्सामळी जेजू मरण पावतस कुर्सामळी मोरी रडता, शिसी रडतात. पण त्या उपरांत गरजेवंत शिसांक कालवार दोंगरातावन एकठांय करून सेनेकलाक ती आपोवन व्हरता, मागणें करूंक शिकयता, मोग दिता, सांगतपण दिता. गरजेवंताक ती सदांच सांगतपणान जियेता. मदर तेरेसा ह्या आमच्या संवसारांत कलकत्तांत जियेली आनी एक मोरी म्हळ्यार सूख जावची ना. तिका मदर, अम्मा म्हूण आमी आपयता. पिडेस्तांक, आंगल्यांक, पांगल्यांक, गरजेवंतांक, गटारांत आसलेल्यांक, सर्व तिच्या कश्टी मनशांक ती एका आश्रयांत थंयसर तांकां जिवीत आनी फुडार बांदून दिता. एक दीस एका धाकटुल्या भुरग्याक भूक लागलेल्या वेळार ती एका बेकरीक वेता आनी मानेस्तालाक विचारता, त्या भुरग्याक भूक लागता, खावंक दी. तो शिंपी उडयता. मदर तेरेसा पुसता आनी म्हणटा, हें म्हाका जालें, ताका कांय म्हणी दितय गी. मालीक रडता आनी गळगळ्यांनी रडोनूच तिका ब्रेड दिता. मदर तेरेसा गरजेवंताची गरजां ती जाणा जाल्ली आनी अशें ती तांकां कुमो केली.
ह्या संसारी असची आमची आवय अनेक मोरी, कुटुंबांत असची आमची माय या मम्मी या आवय मोरये सारखे म्हूण सांगल्यार सूख जावची ना. आपल्या गरजेवंत पती कितें गरज आसा, खंड जावं आर्थीक अडचण जावं ती जाणा जावन साध्य जाता मापान कुमो करता. तिच्या आरामानेच कुज न्हू, थंयसर एका कोळण्यांत डब्यांत लिपोवन धरलेले हेणे तेणे इल्ले चिल्लरे पयशे आपल्या भुरग्यांक दिता. भुरग्यांचे गरज जाणा जावन नाका पुता डाडा लागीं इसर नाका हांव दिता. आपल्या पतीक आर्थीक संकश्ट येता आसतना गोडरेजान केंगी एका कोणशार दवरले पयशे, एकठांय करून दवरले पयशे, खर्ची नासतना दवरले पयशे आपल्या पतीक दिता, धर तुका म्हण. म्हजे मोगाळ भावा भयणीनो, संवसारी आवयचें काळीज एका आरामाने सारकें, भांगारा सारकें. ती देवाळाक येताना इगर्जीक येताना भुरग्यांक म्हणटा पुता काणीक घाल. देवाळा भायर येताना भिकाऱ्यांक पळयतना म्हणटा पुता ताका इल्लें दान कर. मार्केटीक येता आसतना थंयसर ती चर्चा चड करिना, 10 रुपये या 5 रुपये गेल्यार येवना आसो न्ही म्हण. तिचें काळीज आरामाने. पतीचें गरज कितें, भुरग्यांचें गरज कितें, संवसारी मनशाचें गरज कितें ती जाणा जावन ती सगळें फावो करता. हाचें पयलें वाचप सान पावलून कोरिंथकारांक बरयल्या 2ऱ्या पत्रांतलें आमी आयकल्या. कशें आमी गरजेवंताक कुमो करी जाय म्हूण सान पावलू ह्या पत्रांत आमकां कळयता. रोडोन म्हणलें बरी न्ही, तोंडा भितर मणा मंत्रां घालनी न्ही, सुरसुरे बगुनी न्ही, बगार अमृक हांसू दिवन दान धर्म गरजेवंताक दिवंक जाय म्हणून सान पावलू तिमोथेक बरयल्या 2ऱ्या पत्रांत कळयता. आमी उदार जावचे खातीर देव आमकां ग्रेस्त करतलो म्हणटा सान पावल. माथेव वंजेलात 6:3 म्हणटा, दान धर्म करतना उजवो हात कितें करता ते तुज्या दाव्या हाताक कळी जायना जावं. तर एक सवाल करया, हांव उदारी गी, गरजेवंताक हांव उदार मनान दिता गी, या हांव सुराती गी, कंजूस गी. सान पावल म्हणटा जो कोण थोडेंच ओमता तो थोडेंच लुंवता. असो अर्थ, जो कोण इल्लें दिता बापा तावन इल्लें घेता. जो कोण भरपूर दिता, दान धर्म करता गरजेवंताक, तो भरपूर देवा तावन जोडटा. सिराकचे ग्रंथ अध्याय 4:1 म्हणटा, दुबळ्यांक पाट करिनाका, भिकाऱ्यांक तिरस्कार करिनाका, गरजेवंता वयली तुजी दिश्ट पाटी काडिनाका, निराशेन भरलेल्यांक सतयनाका, गरजेवंताक दान दिवंक तूं गळाय करिनाका. हाचे वांजेल लुकाच्या वांजेलांत आमी आयकल्या. बाळूक जेजूक देव तेंपलांत भेटोवचें एक घडीत. निर्गमन पुस्तक अध्याय 13:2 म्हणटा, जल्मल्या पयल्या भुरग्याक देवाक समर्पूचें एक दस्तुरें आदी तावनूच चलोवन आयलें म्हूण. अशें आसता, जुदेवांच्या कायद्या प्रमाणे आपणाक जल्मल्या पयल्या पुताक जुजे आनी मोरी देवाळाक समर्पूंक ती वेतात. एका रितीन पळयल्यार ती दस्तूर मात्र पाळिनात. मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आख्या मनशा कुळाक पुताची गरज आहा म्हूण मोरी आनी जुजे जाणा जावन परजेकच वोस पुता म्हूण देवाळाक ती समर्पितात. मोरी आवय जावन आपल्या पुताक गरजेवंताकच समर्पिता. शहरांतल्या लोकांक शिकोवन दिवंक, पिडेस्त पावंडांक गूण करूंक, मेल्ल्यांक जीव करूंक, दणसल्ल्यांक बुजवंक मोरी आपल्या पुताकच धरता. देवाच्या सोडवणेच्या योजनाक मोरी गरजेवंत जाली आनी जेजूच्या जल्माक मोरीच गरजेची व्यक्ती जाली. आमकांय ती गरज पडटा. आमच्या चलत्या जिवितान आमी तिचे लागीं ससाय मागतना आमची गरज ती जाणा जावन ती बापा लागीं समर्पिता. तर म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, आमी कशें मोरये बरी पेल्या तें गरजेवंता तें कुमो करूंक शिकचें. पवित्र सभा आमकां 7 दयाळेच्यो करण्यो दितात. द 7 कॉर्पोरल मर्सी, द एक्ट ऑफ 7 कॉर्पोरल मर्सी. तर हे आमी पाळल्यार पुरो आमी मोरये बरीच जावंक पावतल्या. तर हे आमी वाचता आसतना मोरी म्हूण पयिल्लें कुटसिया
द फर्स्ट ॲक्ट ऑफ कॉर्पोरल मर्सी. पयलें जावन आसा मरये बरी भुकेल्ल्यांक आमी जेवंक दिया. म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, आवय उपाशी पडल्या रे भुरग्यांक उपाशी घालिना, पतीक उपाशी घालिना. तिका पियोंक उदक नातल्या रे भुरग्यां बाळांक ती उदक दिनासतना सोडिना. मोरी आपल्या जिवितांत खाना शहरांत हर एका जेवणांत ती सांगातपण दिली. गरजेवंता पयलें दिले, ती उपरांत सेवली. जेजू 5,000 लोकांक दोंगरार 5 उंडे 2 मसले आजाप करून तांकां जेवंक खावंक दिलो. आमी आमच्या गरजेवंताक, आमच्या शेजारच्यांक, आस्पत्रेन व्हडल्यांक, ह्या अनाथ आश्रमांत आसच्यांक आमी गरजेचें खाण जेवण दिव्यांगी. आमचे बोवारी भुकेल्ले आसात, सुकोवन गेल्ले आसात, कित्याक थकलेले आसात. मरये परी आमी तांकां पोटाचे भूक तांच्या खातीर जेवण दिवया. दुसऱ्यान मरये परी थानेल्ल्यांक पियोंक दिवया. खाना शेराच्या लग्नाच्या मटवांत वायनाचें उणेपण जाता आसतना मरी थंयसर कांय उणेपण जायनाशें पुताक आनी शिसाक सांगता. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, जो सुवांजेला ते 4:7 जेजू आनी समारेची स्त्री एकामेका भेटता आसतना जेजूक तान लागता. जेजू म्हणटा, स्त्रिये म्हाका उदक पियोंक दी. ती स्त्री दिता. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या घरा बांय आसा, बोरवेल आसा, पंप सेट आसा. आमच्या शेजारच्या गांवांत तें नातल्यार, उदक नातल्यार आमी इल्लें उदक दिवयांगी. मरये बरी बरें मोन दाखोवयांगी. कटकरचें नाका अनेकल्याचें उदकाचें पायप, उदक दिवन बरें करया अनेकल्याचें लायफ. तिसऱ्यान मरये परी विणग्यांक न्हेसोवंक दिवया. खावणे तावन कुर्सा पर्यंत मरी जेजूक सांगातपण दिली. खावणेंत जल्मतना कुर्सार उमकाळतना जेजू विणगो आसलो. मरी आपल्या पुताक आदार दिता न्हेसूंक. आमच्याच ह्या समाजींत साबार जण विणगे मनीस आसात, वस्तू नासतना जीवन आसात. तांकां आमी मरये बरी आसरो दियांगी. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, मरी एक वर्ती स्त्री विणग्यांक आसरो दिले. आमी मरी बरी विणग्यांक आसरो दिया. चवथ्यान मरये बरी निराश्रितांक शेल्टर आसरो दिया. जेजूच्या मरणा वरवीं श्रीस निराश्रीत जाली, पूण सेनेकलान तांकां ती आसरो दिता. मदर तेरेजा कोलकत्तांत दुबळ्या भावंड्यांक ती आसरो दिता. आमच्या माळयेर न्ही तरी एका कोडक्यार म्हणी आसरो सोदून आयल्याक म्हणी तिका जागो दिव्यांगी. पंचव्यान मरये बरी पिडेस्तांक आमी भेट दिवया. मरी गर्भेस्ती एलिझाबेथीक ती भेट करून बुजयता, सेवा दिता आनी तिका ती सर्व रितीन आसरो दिता. आमच्या वाड्यान, आमच्या समाजीन, फिरगस कुटुंबान, आस्पत्रेन आनी आसऱ्यांत आसच्या पिडेस्तांक भेट करयांगी. तांकां बुजयांगी, तांचे बसोतिल्या मागयांगी. सवो जावन आसा मरये बरी बंदेत आसलेल्यांक भेट करया. पापा जुआंव पौल दुसऱ्याक एकलो व्यक्ती गुळो मारता आपल्या पापाल बेसांव त्या रोमाच्या शहरान दिता आसतना. पापा जुआंव पौल दुसरो आस्पत्रेंतान गुण जाल्या तक्षण तो बंदीवानाक येता, आपणाक गुळो मारलेल्याक तो बक्षिता. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, आमी मॉलाक वेता, सिटी सेंटराक वेता, परचेज करता, कितले भोंवडी मारता. एक पुटी बंदीवानाक यागी. थंयसर कोणगी आमच्या मोगा खातीर राखून आसा, तांकां भेटयांगी. निमाणें मरये परी मेल्ल्यांक निकेपिया. मरी जेजूची निर्जीव कूड निकेपोवंक आदार दिता. आमच्या फिरगस कुटुंबांत वाड्यांत मोर्न जाता आसतना, आमच्या समाजीन आमच्या इश्ट मंत्राचें मोर्न जाता आसतना त्या मरणाक अर्थ ना म्हूण आमी समजोवचें न्ही. हर एका मरणाक अर्थ आसा. मेल्ल्यांक निकेपोवंक आमी फुडें सरया. आज हांव बिजी म्हणचें नाका. मेल्ल्यांक आमी भेट दिवया, ताच्या घरा या, त्या मरणाक आमी भेट दिवया. पेट उखलया, सिमिस्त्री पर्यंत ताका आदार दिवया. अशें मरये बरी आमी गरजेवंताक कुमो करया. आमचें जिवीत ह्या संवसारी भाग्यवंताचें जावं दी म्हण आमी मागया. आमेन. सर्व आमी उबी रावया. आतां आमची सर्व मागणी, सर्व विनवण्यो, सर्व काळजां आत्रेक मरये माये नांवी सर्गींच्या बापा समोर समर्पण दिवया. मोगाळा बापा, पवित्र सभा सोलनवरच्या
पापा साहेबाक सर गवळी बापांक याजकांनी धर्मिकांक उदार काळजाचे जावन पवित्र सभा चलोवन व्हरूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता. बापा मरिये माये मरिफात आमचे मागणे आयक. बापा मरिये माये मरिफात आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी तांकां लाभिल्लो अधिकार तांच्या स्वार्थाक उपयोग करिनासतना लोकांच्या बरेपणा खातीर वापरूंक आदार लाभय म्हूण मागता. बापा मरिये माये मरिफात आमचे मागणे आयक. आमच्या सर दानीक तुज्या आशिर्वादांनी भर. तांच्या उदार मनाक 100 वांट्यांनी प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता. बापा मरिये माये मरिफात आमचे मागणे आयक. पिढे वरवीं आनी उतार प्राया वरवीं कश्टमच्या आमच्या भाव भयणी तुजे कळवळेन आनी दयेन दाखोवंक आमकां उदार मन दी म्हूण मागता. बापा मरिये माये मरिफात आमचे मागणे आयक. आमच्या दानी खातीर आमी तुका अर्गां दिता. तूं कोणाचेय ऋणकारी जायनय. ताणें दाखयल्ल्या उदार मनाक ताका शांती समाधान आनी बरी भलायकी दी म्हूण मागता. बापा मरिये माये मरिफात आमचे मागणे आयक. आयच्या ह्या नव्याच्या दिसा येवकरशेच्या मेजा भोंवारी एकठांय जाल्ली आमी मरी माये परी एकामेकाचो गरजो समजून उदार मनाची जावन मोगान आनी सेवेन आमची जिणी खर्चोवंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा मरिये माये मरिफात आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या मोगाळ बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोडवणे पासत ह्या संवसारी धाडलोय. आम्हा गरजेवंतांक तो ससाय आनी आधार दिलो. काना शहरान आवय मोरयेचे एकाच उतराक तुज्या पुतान खाल जावन ते मागणे लाभशें केलें. तर ह्या तुज्या किरकोळ भुरग्यांनी समर्पिल्ली मागणी तूं मानून घे आनी आमच्या जिवितान आमी गरजेवंता ते चड आनी चड कुमो करूंक येवकरीस आमकां आदार जावं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांतले भयणीर आमच्या नित्य पवित्रतेच्या देवा सर्वेस्वर मानून घे. कानमळ्या बापा तुजे भगवंत ओंकारीच्या मोगान भरलेल्या जिविता पासत तुका अर्घा दिवन खालतेपणी निश्कळींक बली आमी तुका भेटयता आनी आमची काळजां कतकतीन मोगान पेटय म्हूण मागता. हे परी तुजे भक्तीपणी देख घेवन आमचे जिवीत तुज्या दोळ्या मुखार सदां उक्तें कर म्हूण वळखून सगळ्या आमच्या करण्याची तुका मानता जसली भेटवणी
करूंक आमकां करपा दी तुज्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची खालसा उबारुया आमी सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धेनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं आजा पण म्हूण वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो बागेवन आमकार मरीसो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचे दिन वासनेचें गीत गावून तुजी कनवळे आमी वाकणता शेकान शेक प्रितुमेचे कितली वर्ती तुजी विस्मिता सर्व काळी मनशां ते कितली अपरिमीत तुजी दयाळाय तुजे लन्वीक साकरणीचे काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशाक आसो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सुमी तिचे वरवीं आमकां फावो सालो ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबा संतोषान तुका वाकणता सरकार तांचे वाकणेक आमचे ताळे मेळो आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पर स्वर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान स्वर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान मोन सर्गी तुका जय 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 मोन सर्गी तुका जय 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 सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय मोन सर्गी तुका जय 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 मोन सर्गी तुका जय 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 बापा खरंच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो ताका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो घूट परगटोया
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळटी कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळयोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मोरये देवाचे माये सांगाती, भगेवन जुजे तिचो भोव निस्कळणपती, भगेवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सडवंदराची आजना मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदांच जाता जशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक शिकाव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां नाडणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्वाकांतांतली वाटय. समया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे
ही देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक हजर जाल्ली सुभागी म्हाका पळोवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली आमच्या बिडारान राव सदांच आमच्या काळजात ही वेगी ये आमच्या बिडारान राव सदांच आमच्या काळजात जिविताचे खाण तूं आत्म्याचे पोशण तूं आत्मो आमचो बरताय दैवीक जिवन तुझे खाण सदां दी आमकां दैवीक जिवन भर आमकां तुझे खाण सदां दी आमकां दैवीक जिवन भर आमकां जेसू तुझ्या जेवणाक संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या हे वेगी ये आमच्या बिडारान राव सदांच आमच्या काळजात हे वेगी ये आमच्या बिडारान राव सदांच आमच्या काळजात सासणीक दैवीक सत्तू संवसारांत आयलो लोल मनशा कुळाक खरो जीव दिलो Sumia, Sumia, Dania, Dania, Hargan tuka hargan. Jesu mongala, Jesu dayala, Hargan stuti hargan. Sumia, Sumia, Dania, Dania, Hargan tuka hargan. Jesu mongala, Jesu dayala, Hargan stuti hargan. Seimbit patkan tirakli, Daija sergaची केली, दैविक दिव्याने भरली, इतल्या किते दिव तुका. Sumia, Sumia, Dania, Dania, Hargan tuka hargan. Jesu mongala, Jesu dayala, Hargan stuti hargan. Sumia, Sumia, Dania, Dania, Hargan tuka hargan. Jesu mongala, Jesu dayala, Hargan stuti hargan. तुझ्या भगवंत अहंकारिक सर्गींच्या देण्याने तुम्ही भरले तिची देखी प्रमाणे बवर्तसो आणि मोगासो रस्तो धरून तिच्या संगाता ससनाचे सुख बघूंक आम्ही पावो आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि रासभर जळटा ससनाच्या ससना सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर्पद वेदा देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूंक वसनेयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाची वळखकार मोगाच्या भाऊ भयणीनो मोरये माये लागीं मागतना आमी म्हणटा तुज्या आश्रयाक दावुल्लो तुजी ससाय मागुलो
कोणूच निराशी जावन पाटी वचोंक ना मोगाच्यानो तुमी पयस पयस जावन ह्या पूण शेताक आयल्यात वेलांकणी माय तुमकां निराशी करन पाटीन धाडिना तुमच्या तेसावा खातीर आपल्या पुता जेजू लागीं विनंती करतली आनी ह्या पूण शेताक आयिल्ल्या तुमकां तुमच्या काळजाच्या अत्रकाचेर तुमच्या विनवण्याचेर आशिर्वाद खंडीत जावन घालतली नोवेनाक आयिल्ल्या तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आज आमच्या नोवेनाचो तिसरो दीस आयच्या दिसा आमी मोरी गरजेंत आसल्यांक कुमो करूंक शिकयता म्हणलो संदेश नियाळ केलो आनी आमच्या दानी खातीर आमी मागलें तुमच्या उदार मनाक मोरी माय तुमकां 100 वांट्यांनी पाटीन दिवूं दी म्हणून हांव मागतां आयच्या दिसा सक्रामेंताचें आराधन चलोवन व्हरून मिसाचें बलिदान भेटोवन जोग तो संदेश दिला मनदीक बाप प्रदीप कार्डोजा सहाय्यक विगार मूड बेळ्ळे सा लोरेसाची पिरगस तुमच्या समेस्तांच्या नांवी आमच्या पिरगस कुटुंबाच्या नांवी तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसावांक बरें मागतां हांगासर 2 याजक आसात हांगासर फादर स्टीफन लुवीस हे पयले हांगासर आशिल्ले आतां मास्कात आसात वावर करतात हांगासर ते आयल्यात येवच्या मंगळारा दीस फेस्ता दीस सोवारांचे मीस भेटयतले तांकां तुमच्या मेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा देव बरें करूं म्हणटा ह्या पत्राची वळख तुमकां आसा फादर जॉय कल्याणपूर सकले इगर्जीचे सहाय्यक पिरगज याजक हांगासर ते येतात कुमसारींत आमकां कुमो करतात तांकांय हांव स्वागत म्हणटा देव बरें करूं म्हणटा हांव तुमचें नांव आपयतना तुमची वात आमच्या प्रधान याजकांत हांव आमी घेवची उपरांत वेलांकणी मायेचें नोवेन आनी नोवेना उपरांत आयच्या दिसाच्या नोवेनाक मुर्दोम रावल्ली कॅनट स्टीवन बरेट्टो कलमाडी जरम सॅन्ड्रा ब्रिट्टो संतेगट्टे मार्टिना रॉड्रिगस शंकरपुरा नेविस मतायस बॉम्बे हॅन्सन हॅविन डेसा पेरंपल्ली मार्गरेट रॉड्रिगस ब्रह्मावर वर्नन विल्शर डिसोजा केम्मन स्टॅनी एंजलिन डिसोजा तोट्टम टेरेन्स डिसोजा शंकरपुरा शॉन कस्तलिनो अँड फॅमिली उडपी ब्रायन ग्लेन अँड अविला फर्नांडीस उडपी अनोरा अर्लिन फर्नांडीस कल्याणपूर सॅन्ड्रिया अँड शॉन डिसोजा मिलाग्रीस लिडिया संदीप अंद्रादे अँड फॅमिली कलमाडी नेल्ली कॉड्रस कलमाडी Janet Castellino and family Mount Rosary, Paul Rita D'Souza and family Mount Rosary, Sarah Louise Brahmavar, Lina Fernandez and family Kalyampur, Tina Fernandez Shirwa, Benedict Sharmila Fernandez Tottam, Manoj Macton and Samantha Meneges Shirwa, Vanessa Fernandez Tottam, Leron and Leah Andrade Kalmadi, Olivia Picardo Kalmadi, Johnston Pearl Fernandez Tottam. नोवेना खातीर दय करना आमी दिमी घालया वेलांकणीचे माये तुझ्या ये भोव नितळी अवकारी भोव भगवंत त्रिनादीन जेजूची भोव निर्मळ आवय जावन ससन जावन तुका विंचून काडली देव पुताक तूं गर्भी समोवच्या वेळी तुका बगल्या अदीक वर्ता आनंदसो उडास करूंक तूं म्हाका फावो कर म्हज्या मागणेच्या उर्बेन तसो आनंद परत्यान तुका दिवंक वा तो आनीकय चड वाडोवंक
हांव भोव चड अत्रेकतां हे दुखेस्तांचे भोव मोगाळे माय तुज्या आनंदसो भक्तीन उडास करतला तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाटय तुज्या देवपुताच्या परमीत काकुळटीचेर पातयेवन आनी आमी मागले आमकां मेळटलें म्हणल्यार बरवसोन आनी तुज्या बळवंत ससायेच्या आदारार होंदोवन भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतां ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पासत विनाती कर देवाची बगवून खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर न्ही तर म्हाका अदीक गरज अशे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नोवेनांत हांव तुज्या लागीं परतून मागतां नोवेनाची तेसावां ह्या परी आसात कुटुंबाच्या सांद्यांक बरी भलायकी मेळोवंक भुरग्यांचें देणें फावो जावंक CA एग्जाम पास जावंक नव्या घराचें काम वेगळीं जावंक स्कीन प्रॉब्लेम गूण जावंक घरांत शांती समाधान मेळोवंक कुटुंबान मोगान जियोंक फॅमिली विजा मेळोवंक फायनल सेमिस्टरान बरें रिजल्ट येवंक मन परिवर्तन जावंक कोलेस्ट्रॉल शुगर थायरॉयड गूण जावंक मोतीक समाधान मेळोवंक कामाक फावो तो सांबाळ मेळोवंक इन्क्रिमेंट मेळोवंक फ्लॅट सेल जावंक नव्या बांदपाचें काम बऱ्यान जाल्ल्याक देवाक अर्गां दिता बड्या घरांनी बडें पाटी मेळोवंक बिजनेसा गेल्ले पयशे पाटी मेळोवंक जायत्याचें पेपरां विग्गी मेळोवंक बरी सैरीक मेळोवंक लिवर कॅन्सर गूण जावंक बरें काम मेळोवंक बांदतेर बऱ्यान जावंक PhD शिकप कंप्लीट जावंक हातापांयाची दूख गूण जावंक काजाराचें कार्य बऱ्यान जावंक कुडीन जाल्ली गांठ गूण जावंक फुलां झाडां बरीं जावंक किडनी डायलिसीस सारकें जावंक एलर्जी शेळ कोंकली गूण जावंक हार्टाची पिडा गूण जावंक आमोल पियोणें सोडूंक हाताची दूख बरी जावंक लिवर सिरोसीस पिडा गूण जावंक BBA शिकप कंप्लीट जावंक KMC मणिपाल हॉस्पिटलांत काम मेळोवंक लाखांनी दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक लिगल केसीन जीक मेळोवंक वायट चिंतना पयस वचोंक ह्या तेसावांक आमचीं तेसावां आमी मेळोवया आनी आमी सांगाता मागया तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेतें म्हाका आसची वर्ती पातयेणी उसारूंक हांव खुशी वता तुजो दैवीक पोत म्हज्या कुशेंत ताणें तुज्या कथावीन काळजान पेटयला सैमावर्त्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां हे म्हजें मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां नमान बरये कुरपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेसो नमान बरये कुरपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेसो नमान बरये कुरपेन भरलेले समे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेसो ये देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम गब्रियल बडव्यान पयल्या फावटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कुरपेन भरलेल्या म्हणल्यार प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरवान सबार परजळीक मोतयां ते जावं दीत म्हूण हांव खुशी वता आनी संवसाराची अंत पर्यंत ही परजळांत वाडोवन दीत म्हूण अत्रेकता हे दुखेस तांच्या बुजवणे देवाचो पूत मनीस जातना तुका भुगल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागतां तुज्या पदवेदार मध्यस्थिके मारिफात जोड दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागलो कुरपान उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां तुज्या मनाक येदोळ पर्यंत मनशांनी केल्लीं सर बरीं कामां जेजूच्या मोगान काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयलें ह्या मोगा पासत भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागतां आयक म्हूण म्हजी कालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार आमेन नोवेनाचो तिसरो दीस सांगाता आमी मागया नमान आमचे मोगाचे माये आमच्या शांतीपणाच्या जिणयेंत तूं जावन आसाय आमची मेलफांक सर संवसारी बांद तुटोवन तुकाच तुवें देवाक समर्पून दिली
आनी तुजे दीस ताच्या तेंपलान मागण्यांत तुवें कसले पूण पवित्र स्नाना वरवीं समर्पीत जाल्ले आमी पवित्र स्नानाच्या बसवण्या प्रमाणे सोलोवंक नाव सबार पावटी आमी सुकोवन पडलां आनी वेंचीक भुरगीं आमी जावंक पावलां संवसारी दादुसकाय फाटल्यान आमी धांवल्या आनी आमच्या पातका वरवीं दैवीक सगोंदराक आमी अपमान केला दैवीक काकूळ आमा समेस्तांतें हाडिल्लें एक कथावीण माय हें सर आमच्या पातकांची दूख आमी धरता आनी तुज्या नवी देवाची काकूळतांनी बक्षाणी आमी मागता तुजो मोगाळ हात आमचेर तूं सुंदर तुज्या वेंगे सदांच आमी आसून क्रिस्ताच्या बाचेवच्या उदक सदांच आमी पियोवच्यात आमेन सोम्याच्या नांवी आमचो आदार सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें सोमी तुमच्या सोवे आसो प्रार्थुया ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रसिल्ल्या आत्म्याक सोकासाय दी अशें कश्टा वरवीं तांची साल तांणी बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दायेन भलायकी मेळोवन दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं काकुलदार सोम्या बावडतांच्या बुजोवणदारा तुजी मीत मेर नाचलेल्या दायळाय लेगे आमी मागता दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमांच्या मांयची तांची तूं बिरमत पाव ये सोम्या आनी आतली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या ही गरजेन त्यो तुका अर्गां दिवन दीत तो जी येताय आनी राज करताय सष्णच्या सष्णाक सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवय आसूं तुमकां राखोंक तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या पाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जी येता आनी राज करता सष्णाच्या सष्णाक आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आतां देखता ती मोगल दिसला सरकोड्या तिची चरणी ओफीर भांगारान न्हेसून कुरपेशेल्यान नेटून सोपता संवसाराची राणी सर्गा सिंहासनाता देखता ती मोगल दिसला सरकोड्या तिची चरणी संगी मेळो कर्या ती का
कोडांकणीचे माये आम्हा पासत विनंती कर भगवंत शिक्षक निवारा आमचे देवा आमच्या मनाने बापाचे पुत्राचे पवित्र